जे केन्ना तरी विशिष्ट कारणा खातीर बरयल्ले, सेमिनारा खातीर बरयल्ले, वर्कशॉपा खातीर बरयल्ले, वर्तमानपत्रा खातीर काय बरयल्ले आसात, काय प्रासंगीक अशे तरेचे लेख आसात. आणि गोवा सरकारच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या एका योजने खाला जी अनुदान दिता लेखका खातीर, त्या योजने खाला हे पुस्तक त्याचे प्रकाशन जे आसा ते जाल्ले आसा. आतापर्यंत 16-17 पुस्तकां हांवें बरयली, काय संपादीत, काय अनुवादीत अशी वेगवेगळ्या तरेची. पूण समीक्षेचे म्हणजे हे पयलेच पुस्तक. हांव अशें म्हणना की हातून हांवें केल्ल्या समीक्षेचे बऱ्यांतले बरे वाटे आयल्यात. त्या काळात जे लेखन म्हजे कडल्यान जाले त्या म्हज्या वैचारीक विकासाचो एक टप्पो म्हणून ह्या पुस्तकाकडे तुम्ही पळोवचे. पुस्तक काढप आणि कोणाचे काढप हातून फरक आसा. ज्येष्ठ लेखकांची पुस्तकां काढप आणि एक ज्येष्ठ समीक्षक आपले पुस्तक काढ वा पुस्तक एक प्रकाशित करता म्हणून खूप लहानशा प्रकाशकाकडे येऊ आणि सांगप म्हणजे पुस्तक आम्ही काढूया म्हणून हातूनच अशा पद्धतीन एक प्रकाशन व्हड जाता. ह्या नदरेंतल्यान समीक्षेचे पुस्तक काडपाचे एक प्रयत्न आम्ही हांगसर केल्लो आसा. आणि तुमकां सांगता कारण हे पुस्तक जेन्ना भूषण मोबाईल आपण काडटा म्हणून सांगलें ताणें सांगूंक SBI नंबर बीन ह्या प्रकाशनाक मेळ्ळा म्हणून. प्रकाश आणि भूषण हांणी तुमकां सांगलें की 1998-99 साली तालवारी कोंकणी पुस्तकाचें विमोचन जालें. ताचे बरोबर त्याच पुस्तकाचे बरोबर म्हजें पुस्तक जें आसा समीक्षे कडेन निश्ठागर ताचें हांगा विमोचन वांगडाच जालें. तेन्ना ती जुळी जाल्ली. एक समीक्षा आणि दुसरें सादारण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह किंवा फॉर्मल करपाचें. आज भूषणान आपल्या कारकिर्दीत आनी एक मानाचें पावल घाला आनी ताणें स्वताच मान्य केलें त्या प्रमाणे स्वतंत्र पुस्तकाच्या रुपान ताची जी समीक्षात्मक बरप आसा ते ह्या पुस्तकांत एकठांवला. उनका जो दायित्व है, सामाजिक दायित्व जो है, ज्ञान उत्पादन का और ज्ञान प्रसारण का, इसका जो है ये महाविद्यालय एक बहुत ही अहम प्रतीक है. सब शिक्षक जो होते हैं वो ज्ञान प्रसारण तो करते ही हैं, शिक्षा ज्ञान प्रसारण है, पर ज्ञान उत्पादन यह भी जो है बहुत महत्व रखता है. और इसलिए ये बहुत ही जो है उल्लास की बात है, खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय में ज्ञान उत्पादन में, शोध में, प्रकाशन में जो है इतना जो है भारी भाग कई दशकों से निभाया है. दुसरे पुस्तक बेगीन बरोवचें. कित्याक ऑलरेडी सांगला की हे पुस्तक आनी एक पुस्तक येवचें म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा की तें पुस्तक तो बरयतलो. कित्याक आमी काय बरोवंक शकना. आमी केन्ना एक पुस्तक काय बरोवंकूय ना किंवा मराठीन बरोवंक ना की आमी. पूण कोंकणीची मोगी कित्याक हांव 1965च्यान मेंबर आसा.